दिव्यवाणी 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 भोव अधिक मोगाच्यानो दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रम आमकां सोम्याच्या वेंगेंत सांगात हाडटा. देवाची कृपा आमकां एकवट करता. तर हे मागण्याच्या कार्यक्रमाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. प्रार्थया. भोव मोगळा सर्गींच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजो मोग अपरिमीत जावन आसा. तुजी काकूत अगणीत आनी वर्णनीत जावन आसा. तर तुज्या भुरग्यांचेर दयेन दीस घाल आनी ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. सगळ्या संवसारभर विविध देशांनी आनी विविध शारांनी, विविध गांवांनी आनी विविध वृत्ती आनी विविध तरांची जबाबदारी तिंका नासतना तुज्या आशिर्वादान ह्या संवसारान तुका मानतात असले आनी तुका महिमा दिवच्यात असले जिवीत जियोंक फावो कर. तुजे उपादेश पाळून तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें फावो केल्ली सडवण आपणावन सासणाचें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड करताय सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाच्यानो दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम आमकां सांगाता हाडटा. तर आमी सांगाता मेळोन देवाचो मोग करया आनी हें गीत आमी गावया. जशें सांत तोमास आपोस्तलान पुनर्जीवन जेजूक पळयतस मारलो ताणें एक उद्गार, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. आमी तेच उतरांनी सोम्याचो मोग आमी करया. आमच्या दैवीक गायना बुकांत कांतार नंबर A17 पेज नंबर 28 20 आनी 8 28 28. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां देता धनिया. तुजो मोग करता तुका अर्गां देता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता तुका अर्गां देता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुजी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा देता धनिया. तुजी स्तुती गाता तुका महिमा देता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजी स्तुती गाता तुका महिमा देता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या समिया जेसू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचें न्हू. आमचो देव आमचो मोग करता. आमी ताका भोव मोलादीक देखून आमच्या बदलाक तो राष्ट्रांक दिता आनी आमच्या बदलाक तो मनशांक सय दिता. असलीं भोव मोगाचीं उतरां आमकां वाचूंक मेळटात इसाया प्रवादीच्या बुकांत 40 आनी 3 अध्यायांत 4थ्या वळेर. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून आनी हांव तुजो मोग करता देखून. तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां आनी तुज्या जिवा बदलाक हांव मनशांक दितां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हो मोगाचें न्हू. देवान आपल्या परजेचो मोग केलो देखून देवान तांकां विंचलें आनी तांकां दिलें तें नांव इस्राएल. एल म्हळ्यार देव, इस्रा म्हळ्यार परजा वा भुरगीं. देवान आपणे रचलेल्या रचनेचो मोग केलो, मनशांचो मोग केलो आनी तांकां रचता आसतना ताच्याच स्वरुपाचो ताच्याच सारक्याचो जावन रचलो. तांच्या कुडी भितर ताणें आपल्या जिवाचो स्वास फुंकलो आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल जियोंक तांकां ताणें फावो केलें. आनी अशें देवान आपल्या परजेक विंचून तांकां इस्राएल केलें. आपणाचीं भुरगीं जावन ताणें आपणावन तशें जियोंक तांकां फावो केलें. आनी त्या भुरग्यांक उद्देशून त्या भुरग्यांक थंय तो मोगान म्हणटा तुमी म्हाका मोलादीक देखून. देवान वापरलेलो तो शब्द हिब्रू भाशेंत जावन आसा सेगुल्ला. देव इस्रायल परजेक पोरण्या तेस्तामेंतान परतून परतून आपयता तुमी म्हजे सेगुल्ला, तुमी म्हजे मोगाचे. मोगाचें न्हू. एक आवय आपल्या भुरग्याक कितल्या मोगान आपयता. माय डार्लिंग चायल्ड, माय बिलवेड चायल्ड, माय गोल्डन चायल्ड. म्हजो भोव मोगाचो, अदीक मोगाचो, म्हजें भांगार, म्हजें वज्र, म्हजें माणीक, म्हजें मोती, म्हजो रायकवर, माय किंग, माय प्रिन्सेस, माय प्रिन्स, माय स्टार, म्हजें नखेत्र, म्हजें तार, परसळीक संद्रेम, एक आपुरब्याचें फूल. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक आपयता तशें देव बाप आमकां ताज्या भुरग्यांक व्हडा मोगान आपयता. कित्याक आमी ताचीं जावन आसा देखून ताज्या मोगान भरोवंक आमकां तो आशेता. आमी ताची सेगुल्ला, भोव मोलादीक मोगाचीं आमी ताचीं जावन आसा. ह्या मोगाक आमकांच आमी समर्पण दिता आसतना मोगाच्या वर्ती अजापां विजमितां जातात. हांव करेजमाच्या दिसांनी साबार जाग्यार रेतेर दिवंक गेल्लो आनी विशेश जावन गोंयांत ती रेतेर दिवचे भाग आमकां फावो जालें. आवर लेडी ऑफ पिलार सेरावली थंयसर कोलवा बिचाच्या लागसार थंयसर आसा एक इगर्ज, पिलार सायबिणीची इगर्ज सेरावलीन. आनी थंयसर रेतेर दिता आसतना एक घोव आनी बायल सांगात आयलीं. तांकां पळयता आसतना म्हाका हाच्या पयलीं तांकां मेळिल्लो उगडास आयलो आनी तींच म्हणालीं फादर आमी तुमकां मेळिल्ल्या लगभग 1.5 वर्सां पयलें तुमी त्या दारां रेतेर दिवंक आयल्यात. आनी ती म्हणाली फादर त्या दारा तुमी रेतेरेक आयिल्ल्या वेळार तुमची गोंयची कोंकणी तितली आमकां समजोंक ना कित्याक तुमी मंगळूरची कोंकणी उलयतल्यात, पूण ह्या फावटी येता आसतना तुमी चड गोंयची कोंकणी उलयतात म्हणून म्हजी प्रशंसा करूंक लागली. म्हाका संतोश जालो. केल्ले म्हाका एक दादोसकाय भोगली हांवें केल्ली मिनात वय बरी बरें फलितांश बऱ्या यशस्वीक पावली म्हणून. आनी मुंदरसून तांणी सांगली उतरां आनीकी चड म्हाका बरी लागली. आनी तो म्हणालो गेले त्या फावटी येता आसतना म्हाका सारकें सोलोंक जायनातलें, म्हाका आर मारली. तो परगांवांत आसलो ताका आर मारली. गल्फाच्या देशांत काम करतलो ताका आर मारलेली. भुरगीं ताची शिकन जावन वय बरी सैरीक सोदून काजरां तयार जाल्ली. मात ताचे खातीर ताणें जायते पयशे एकठांय केल्ले पूण ताका थंयसर आर मारली देखून जायते पयशे आस्पत्रे खर्चीचे पडले. गांवां आयल्या उपरांत जायते फिजिओथेरापी आनी वखदां पयशे खर्चचे पडले. जाल्यार सारकें चलोवंक तांकां जायनातलें आनी आपणा मरतां ओडना भिरांत ताका आसली. एका तराचें निरासपण, देदेस्परपण, डिप्रेशनाक सयत तो गेल्लो. देखून बायल जायते परपरतली फादर तो जेवंक आयकना, तांडूक तेका उलोवंक आयकना,
हाताचे पांयांची फिजिओथेरपी करता आसतना तो कोऑपरेट करना. कितें करचें फादर? तिसल्यान भुरग्यांचे काजाराची तयारी करूंक आसा. तांकां बरी सैरीक जायचे वेळार सैरीक जायना. खंय म्हजो घोव खंय पयलेंच मरता कोणना भुरग्यांच्या काजाराच्या पयलें. आनी तोय म्हणटालो आपूण खंय मरता कोणना फादर. आनी त्या वेळार हांवें तांकां सांगिल्लें जावन आसा हेंच उतर तांकां उडासा. तुमी आमकां दिल्लें उतर फादर तुमी इसाया प्रवादीच्या बुकान 3 अध्यायान 4 वळ आयजाया 43:4. देवाच्या दृश्टीन आमी मोलादीक, हांव देवाच्या दृश्टीन मोलादीक देखून देव म्हजो मोग करता देखून म्हाका देव राष्ट्रांक सण दिवन मनशांक सण दिवन म्हज्या जिवितांत एक अजाप उमेद करता म्हणून. आनी तशेंच जालें. त्या रेतेरे उपरांत 1.5 वर्सां पयलें तुमी दिल्या त्या रेतेरे उपरांत म्हाका जें तें आसलें डिप्रेशन पयसरलें. व्हडा उमेदीन हांवें म्हजें एक्सरसायज करून सुरू केलें. हात वयर करून हात पांय हालोवंक व्यायाम करून सुरू केलें. अर्घ आनी होगळाप दिवंक सुरू केलें. कश्टांनी तरी हात वयर करून दैविकसो तेर्स करून सुरू केलो. कोंताचो तेर्स पिलार सायबिणीचो तेर्स करून सुरू केलो. आनी पवित्र पुस्तकी कश्टांनी वाचूंक सुरू केलें. आनी म्हाका तितली भूक लागनातली जाल्यार व्हडा उमेदीन हांवें जेवंक सुरू केलें. हांव बरो जातलो म्हणलो भरवसो म्हाका मेळ्ळो. आनी तुमी म्हळें बेगीनच तुमच्या दोगांय दुवांचे काजर बऱ्या तरान जाता, बरी सैरीक तांकां जाता आनी ताजे उपरांत परतून आमी मेळटले म्हूण. देखून फादर ताजे उपरांत 1 वर्सा उपरांत वय म्हज्या दुवांक बरी सैरीक जाली. आनी ताज्या उपरांत 1 वर्सा एक 6 म्हयन्या भितर ह्या दिसांनी तांचे दोगांयचे खाजरय बऱ्या तरान जालें. आनी आतां म्हाका बऱ्या तरान चलोंक जाता. म्हजे आर मारलेले हात पांय आतां जिवाळ जाल्यात. आतां ताका आर मारल्या म्हणल्यार तसलीं ते घुर्त सयत नपय जाल्यात. आर मारले म्हणल्यार कसलेच घुर्त ह्या निशाणी सयताचे थंय ना. बोट जरा बरो जाला तो म्हणटा देवान म्हाका वाचयलें कित्याक हांव देवाक मोगास. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देव तुका व्हडा मोगान आपयता आनी म्हणटा तूं म्हजो सेगुल्ला. सेगुल्ला म्हळ्यार एक रसगुल्ला म्हळ्यार बरी जाता न्ही गे. रसगुल्ला म्हळ्यार बारी एक गोड रुचीक खाण. तें तोंडान दवरल्यार तुवें सापची गरज ना, तें पिगळटा. आनी त्या पोटा वयता आसतना सयत जिबेर तावन हय पोटान तें वेचें सयत तुका भोगता खुशी जाता. हय रसगुल्ला, जिलेबी आनी कितें लाडू खाताना कितलें बरें लागता. तशेंच मोगाचें हो शब्द सेगुल्ला म्हणटना आमकां बरें लागता. देवाकय बरें लागता आमकां सेगुल्ला म्हण आपोवंक. जर तर देव आमकां सेगुल्ला तूं म्हजो मोलादीक मोगाचो डार्लिंग म्हण आपयता जाल्यार मोगाचें आमी देवाकय तशेंच आपोवंक फावो. हें समजल्लो साम पावल आपल्या पत्रांनी परतून बरयता देव म्हजो सेगुल्ला म्हणून आपयता. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 20 आनी 1. फिलिपियन्स चॅप्टर 1 वर्स 21 साम पावल आमकां म्हणटा म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, म्हाका मरचें म्हळ्यार फायद्याचें. हांव मेलो जाल्यार हांव समयांत 1 वर्स जालो तो म्हजो सेगुल्ला ताचे थंय हांव ससना जियेतलो. देवाच्या मुखामळाच्या फरजळांत हांव संतोश भोगतलो. देवाक आसा तसो पळयतलो. जर तर हांव वाचलो जाल्यार हांव आनीक चड आनी चड क्रिस्त सारको जावंक हांव पेसाडटलो. आय विल वर्क हार्ड टू बिकम लायक क्रायस्ट इन माय लायफ. मोगाचें न्हू ही साम पावलाची उतरां आमकां कितलें प्रेरण दितात न्ही आमकांय तशें जिवंक. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 7 तो म्हणटा. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्ड्स. समयान जेजूक वळखुच्या ताचो मोग करच्या ताका सेगुल्ला करून घेवच्या त्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार ह्या संवसारांतली सर ग्रेस काय वस्तू आनी मजा हे कोयर म्हूण हांव लेखता. कोयर म्हळ्यार कोता न्ही इट्स अ वेस्ट पेपर, थिंग्स ऑफ नो यूज ऑर नो व्हॅल्यू. कांयच मोल नातले तसले संगती म्हण हांव लेखता. संवसाराची ग्रेस काय आनी संवसाराची सर मजा. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय. वाव ताच्या पुनर्जिवंतपणाची पदवी हांवें आपणाय जाय म्हूण म्हजी एकच आशा आनी अत्रेक. जर तर समयान जेजू क्रिस्त थंय ताच्या मरणा पर्यंत हांव एक जालो तर ताचे थंय हांव पुनर्जिवन जातलोय म्हणलो म्हजो एकच बरवसो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितल्या आपुरबायेन साम पावल म्हणटा मोगाचें न्हू. आनी तशेंच तो जियेलो. एक फावटी दामास्काच्या वाटेर क्रिस्ता जेजूचो ताका अनुभव जालो. ताच्या उपरांत ताचें जिवीतच बदललें. पयलें तो क्रिस्ता विरोधी जावन आसलो. क्रिस्तांवांक दग दितालो, तांकां फातरावन जिवेशी मारूंक प्रयत्न करतालो. पूण आतां खंय गेल्यार ताणें सुवार्थ परगट केली. सुवार्थ परगट करतना ताका जैलान घालें, जर्मान मारलें, स्वारांनी ताका लोटलो. जायते फावटी ताणें पैण करचें तारवं फुटलें. दीस आनी रात काळोखान अंधकारान ते तारवाचेर दवरलो. जायते फावटी ताका बंदेन घालें आनी थंयसर भारतान अन्याय केलो, विस्वासघात केलो, फातरायलें ताका. आनी मोगाचें न्हू तरी ताणें भावार्थ सांडलो ना. कित्याक देव जावन आसलो ताचो सेगुल्ला, जेजू जावन आसलो ताचो सेगुल्ला, भावार्थ जावन आसलो ताचो सेगुल्ला.
देवान ताका सेगुल्ला म्हण आपयतना ताणें सारकी जबाब प्रतिक्रिया दिली, देवा तूं म्हजो सेगुल्ला. आनी अकरेक आमी जाणा रोमान ताका लगभग 2 वर्सां भर जैलान दवरलें, पूण उक्त्या जैलांत एका घरांत ताका बंदिवान करून दवरलें. अकरेक ताजी तकली कापचो निर्धार जालो. ताका मरणाची शिक्षा जाली आनी त्या मरणाची शिक्षा रोमाच्या त्या पागोराच्या भायर ताका थंयसर जिवेशी मारता आसतना तांणी दोनी हात ताच्या फाटल्यान बांदले. ताका तो दिंबेर पडलो. कोडे एका तालवारीन ताची तकली कापता आसतना ताच्या तोंडान तावन भयसरलेली उतरां खंय, जेजू जावन आसा म्हजो सेगुल्ला, जीसस इज माय सेगुल्ला. जेजू म्हज्या काळजाचो राय, जेजू म्हज्या काळजाचो गोंडो, तो म्हजो मोलादीक आस्त आनी बदीक. अशें सांगून ताणें प्राण काडटना ताची तकली कुडींतावन मिगट गेल्ली, सकला पडली खंय 3 जाग्यार. आनी थंयसर 3 फोणकुले आसात. त्या 3 फोणकुल्यांत आतां उदकाची झर आसा खंय निरंतरी. कितलें उदक काडल्यार थंयसर उदक येता. आनी थंयसर बरोवन घाल्यान ती उतरां, जीसस इज माय सेगुल्ला, जेजू म्हजें काळीज, जेजू म्हजें काळजाचो गोंडो. कितली अपुरबायेचीं उतरां. मोगाचें न्हू, हीं उतरां आमी सांगता आसतना म्हजें थंय तुजें थंय मोगाचें न्हू केद व्हडली बदलावण येता. कितलीं अजापां विजमितां दैवीक रिती मंदिरांत जाता तर कशीं जातात. जेन्ना मोगाचें न्हू देवा लागीं आमी एक संबंद दवरता, वी डेवलप अ रिलेशनशीप विथ जीसस. जीसस इज द ट्रू वायन अँड वी आर द ब्रांचेस. बी युनायटेड विथ हिम अँड यू विल बिकम फ्रुटफुल. जेजू जावन आसा बरो गवळी, आमी जावन आसा हिंडाच्यो शेळयो, अशें आमी समजोवंक प्रयत्न करता. ताजी हिंडाची शेळी जाल्ल्यानच स्वामी जेजू म्हणटा, हांव म्हज्या शेळयांक आतां जीव जाल्यार दिता. तर मोगाचें न्हू, स्वामी आमकां जीव जाल्यार दिवंक तयार आसा तर आमची बीड आगोण करना गे. एकलो भाव म्हणटालो ताच्या पांयांक गँग्रेन जालें. डाक्टरान म्हळें हात पांय कातरीचे. तो भियेलो. तरणाटी प्राय 4.5 वर्सां भितर. आतां पांय कातरल्यार आनीक बरें करून काम करीचें. भुरगीं ल्हान आसा, तांचें शिकप जायचें. घर आसा, रीण आसा, कशें फारीक करचें. तेन्ना ताका देवाचो उडास आयलो दैवीक रिती मंदिराक. रेतेर गेली. हांगासर एक बरें खुमसार जालो. पातक रडलो. जिणी बदलिली ताणें. तेदोळ पर्यंत चड रोजार कोणतासो तेर्स नासलो. तो हांसतालो. कोणी प्रेज लॉर्ड हालेलुया म्हळ्यार, कोणी रेतेर गेल्या म्हणटालो गाल्यार रेतेरी वचचें. हात पांय घट्ट आसल्यार काम केल्यार आनी जाय तितलें जोड नासल्यार जालें. गम्मत करून रावयेत, देव घाल्याक आमकां म्हणटालो खंय. आनी तो आतां म्हणटा, आतां हांव जाणा जालां म्हज्या जिवितांत खेद हाळा कसली पिडा येता म्हण नेणा. चिंतनांतल्या बरी म्हाका शुगर वाडलें आनी हांवें चिंतूंकच ना. मेडलें खातालो, पियेतालो, सोरोय पियेतालो आनी डायबिटीस वाडलें. इसल्यान म्हज्या पांयांक एक घाय जाल्लो म्हाका गुर्तना. उपरांत पळयतना डायबिटीस हाय आसा, घाय गूण जायना, गँग्रीन जालां, पांय कातरीचे म्हणटा. देवा म्हजी काकूत कर, जेजू म्हजी काकूत कर, जेजू म्हजी काकूत कर. आज तर तूं म्हाका वाचाव करताय, हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता म्हणालो. मोगाचें ताका विशेश दैवीक अनुभव जालो. गळगळ्यां रडलो म्हणटा तो. गळगळ्यां रडलो. सर्ग उक्तो जालो ताका. वय मरियमेचो अनुभव जालो, सांता भक्तांचो अनुभव जालो. आनी एक बरें सुटावें खुमसार ताच्या जिवितांत जायनातलें लगभग 20 वर्सां उपरांत एक बरें सुटावें तो खुमसार जालो. आनी ताज्या उपरांत वय तो भोगसाणें मागो लागलो. कोणा लागीं तो रागार आसलो, सगळ्यां लागीं राजी जालो. रेतेर उपरांत ताचें जिवीतच बदललें. सदांय सकाळचें मागणें, सांजेचें मागणें केदार ताका जाता. सदां आमी साक सयत वचून सुरकट. आनी ताजे इतल्याक तेर्स, बायले भुरग्यांक सांगता तो तेर्स, ताजे इतल्याक तेर्स. खंय पयन करतना दैविकाचो तेर्स. आनी परतून ताजें बिझनेस वाडलें आनी बरें जालें. मात न्ही तसो गँग्रीनचो कांय गूण जालो. सर्जरी करची गरज पडना. अजाप धाकटेरी म्हणटा, अरे इतलें गँग्रीन वाडोन आसलें, साध्यच ना म्हण चिंतलें. डायबिटीस कंट्रोलाक आयलें, वखदांय काम करूंक लागली आनी तो घाय गँग्रीनचो घाय गूण जालो. तो म्हणटा अजाप, काळो काळो जाल्लो पांय, हातां आनी एका पांया बरी संपूर्ण तरां बरो. कशें म्हणटा पळय, भुरग्याच्या खाती बरी, भुरग्यांच्या पांयां बरी, संपूर्ण नव्या बऱ्या लायक असो पांय ताका मेळ्ळो. आनी आतां मात्र पळयत पुस्तक जायत वाचतात. तेन्ना जाता, साध्य जाता. दैवीक रिती मंदिराक, डिवायन कॉल सेंटराक येवन देवाक अर्घ आनी होगला दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचें जिवीत मोगाचें न्हू, देवाक समर्पण दिवन देवाची एकवटांत आमी जियेसे. उत्पत्ती बुकांत आमी वाचता, अध्याय 5 वळ 20 आनी 4. जेनेसीस चॅप्टर 5 वर्स 24. येनोक देवा लागीं प्रिती विस्वासान जियेलो, देखून देवान ताका हुकोन व्हेलो. पळया, येनोक देवा लागीं प्रिती विस्वासान सकाळीं मागणें, सांजेर मागणें, मदें मागणें, सदांचें काम बऱ्या तरान खटी परिश्रम करून करचें, देवाचे उपादेश बडीनासतना रावचें, देवाच्या उतरां प्रमाणें जियोवचें. कितें बरें काम करूं जाता, बरीं कामां करून कुटुंबा जिवीत बरें करून जियेलो. देखून देवान ताका हुकोन व्हेलो खंय. म्हळ्यार तो मरोंक ना. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वय आमी मरता, कुडीन मेल्यारी मोगाचें न्हू, आमच्या आत्म्यान जियेल्यारी मेल्यार समेयाचे जावन जियेसे. तेच उत्पत्ती बुकांत जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 9, अध्याय 6 वळ 9 आमी वाचता. त्या काळाच्या सर मनशां पैकी नोए एक निर्दोशी जावन आसलो आनी प्रामाणीक जावन आसलो. तो सोमियाच्या वाटेन चलतालो. सोमियाच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार कितें, सोमियाक सेगुल्ला करून घेवचें.
काळजाचो राय करून घेवचें, काळजाचो गोंडो करून घेवचें, काळीज करून घेवचें, प्रामाणीकपणान जियोवचें. त्या काळाच्या मनशा पैकी तो निर्दोशी. त्या काळाचे मनीस कशे आसले आमी वाचता थंयसर त्या उत्पत्ती बुकान 6व्या अध्यायान 5व्या वडीर सर्वेस्पर देव संवसाराक येवन संवसाराच्या मनशांच्या काळजाचे दिस घालता आसतना हर एक मनीस खोटेपणानच जियेतालो. ताजी हर एक चिंता आनी हर एक भोगणां सयत खोटी आनी बुरशीं जावन आसलीं म्हणटा देवाचें उतर. आनी उपरांत मनशांक रचल्या खातीर देव सुरसुरलो. कितली कठीण उतरां मोगाचें, बेजारायचीं उतरां. मनशांक रचल्या खातीर देव सुरसुरलो. मनशाचें खोटेपण पळयतना मोगाचें देव सुरसुरता आनी रडता. आनी असल्या वेळार नोये तरी देवाचे एकवटान जियेलो देखून, देवाक ताणें सेगुला करून घेतलो देखून देव ताका स्पश्ट करता आनी 100 वर्सां भितर बुडतुको येतालो. देखून 100 वर्सां भितर नोये कठीण परिश्रम करून त्या काळार आतां आसले बऱ्यांतले बरे गार्गास या सोईंग मॅशिन्स रूख कातरचे मॅशिनान आतलीं आनी रूख व्हांवन व्हरूंक आतां आसले बरी व्हडले व्हडले क्रेनी आनी कितें ते बुलडोजर आनी कितें हेवी मॅशिनरी टूल्स आनी कांय नातले. पूण ताणें वय त्या देवदार रुखाडाचें एक व्हड सयत तारू मांडलें. येदे व्हडल्यान तारूंगी ते लागभाग 300 हाती म्हणजे 450 फीट लांब आसलें. लागभाग 40 आनी 5 फीट म्हणजे 30 हाती उबार आसलें. 3 माळयो ताणें केल्यो आनी येदे व्हडल्यान तारून ताणें बांदलें की हर एका मनजातीची एक जोडी, हस्तीची सयती एक जोडी, दादलो हस्त स्त्री हस्त आनी पेरमारी व्हडली दादली आनी स्त्री हर एक तराची जीवदाळ आनी मनजात ताचे भितर सरली. तुमी विचारूंक आसात जीवदाळी आनी मनजाती परस झगडोवन पडोवनात की जशें मोगाचें मनजाती रोवटे हायबरनेशनाक वतात म्हळ्यार न्हीद आसतात त्या तरान मनजाती भितर येतना हायबरनेट जाली. म्हळ्यार संपूर्ण तरान माया मोगान एकवटान ती जियेलीं. आतां थंयसर न्हीद तांकां आयली. आनी जेन्ना बुडतुको लायलो सगळो संवसार नासलो, बुडलो. सगळे मनीस मेले. केवल नोये आनी ताजी बायल जॉयन आनी ताजे ते 1 जाण पूत हॅम, श्याम, जापेत आनी ताजे तेगी बायल्यो अशे 8 जाणां मात्र बचाव जालीं. कित्याक ती त्या तारवा भितर शिकलीं मात न्ही देवाचेर पातयेनी दवरून देवा लागीं मोगाचो संबंद, सेगुल्ला संबंद दवरून जियेली. आब्रामाच्या काळार ताजे आब्रामाचे आवय बापूय आनी कुटुंब सगळें बॉम्ब्या पुजा मुर्ती पुजा करनासलीं. पूण आब्राम तसल्या घराण्यांतल्यान भायर सरलो. देखून मोगाचें न्हू देवान ताका नितीवन म्हूण काडलें. आमच्या काळार मोगाचें न्हू देवातावन पयस सरल्या मनशांतावन आमी पयस सरा जाय. इसाक जावं दी, जाकोब जावं दी, जुजे जावं दी, सामुएल प्रवादी जावं दी, मोइजे जावं दी, आरोन जावं दी, जोशुआ जावं दी, इसाया, जेरेमाया, देवाचीं भुरगीं मोगाचें न्हू केदाळ्या देवा थंय मोगाचो एकवट संबंद दवरून जियेतात. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार मोगाचें न्हू आमी देवा थंय मोगाचो संबंद दवरून जियोवचें आनी देवातान हर एक आशिर्वादान जोडून घेवचीं. ह्या संवसारांत एक भाग्यवंत पवित्र देवाक मानवचें तसलें महिमेचें जिवीत जियोवचें आनी सासणाचें राज्य आपणावचें. तर देव आमकां हर एकल्यांक हे भाग फावो करून दी म्हण आमी भक्तीपणान मागया. देखून दोळे धांपून हे घडीभर मागया. मोकळा सर्गेचे बापा, हे सुमाधुर घडयो तुज्या हाजरपणान करसूंक तुवें आमकां दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम फावो केले. हे दिव्य वाणी मागण्याचे कार्यक्रम चलोन व्हरच्या आमचो देवादीन भाव विनोद गंगुलीच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल, ताच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी ह्या टिमाचेर आशिर्वाद घाल, त्या वावराड्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांणी करचो वावर तूं सुफळ कर. देवाचें उतर परगट करूंक घराघरांनी पावोवंक, कोणाक इगर्जी येवंक जायना, मिसा येवंक जायना, तांकांय तांच्या कामाच्या वावराच्या जाग्यार पावोवंक तांणी करची ती मिनत सुफळ कर बापा. दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. कामनांतल्यान बरें काम फावो कर. पातकाच्या वायट सवयांच्या बंदडेकाल, देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेकाल आसल्या सुटका लाभय बापा. स्वातंत्र्य लाभय बापा. कश्टांत, अनवरांत, समस्यांत वळख जाल्ल्यांक बापा तुज्या आशिर्वादान बरी भलायकी फावो कर, सूख संतोष फावो कर, बरें काम फावो कर. शिकत्या भुरग्यांक तांच्या शिकपान तांकां यशस्वी प्रगती लाभय. बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत शिकचें भाग आनी बरें काम करून बरो दिसपडतो ग्रास सोडूंक ग्रेस काय समृद्धी सगळी जोडूंक फावो कर. तुज्या भुरग्यांचें जिवीत नंदन कर बापा. सर तांच्या गरजांनी पाव म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता. हांव तुज्या पुता आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं आनी तुमचेय सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचें न्हू, तुमी म्हाका पळोवंक शकतात पूण हांव तुमकां ह्या कॅमेरांतल्यान पळोवंक शकना, पूण हांव जाणा थंय हांगासर वता आसतना तुमी म्हाका मेळटात. म्हाका फोन करून कसलेय तुमचे गरजो तुमचे तेसावां तुमकां धाडून दिवंक आसल्या ह्या फोन नंबराक तुमी फोन करा. हांगासर आसा फोन नंबर, हांगासर आसा म्हजे ईमेल ID. मोगाचें न्हू, हांव तुमची फोन उखलना जाल्यार जर तर तुमी कॉल केला तर मोबायलाचेर वॉट्सॅपाचेर या इतर ॲपांतावन बोटीम आनी इतर ॲपांतावन फोन केल्यार हांवें उखल्ल्या वाखल्लें. हांव खंयच्याय रितीन मागण्यार आसल्यार म्हाका उखलूंक जायना. हांव उपरांत फाटीं फोन करता केवळ तुमी मोबायलाचेर कॉल दिला जाल्यार. वॉट्सॅपाचेर तुमी कसली मेसेज धाडल्या विनवणी धाडल्या जाल्यार तुमी मोबायलाचेर म्हाका फोन करीत. हांव उपरांत तुमकां फाटीं फोन करता आनी तेन्ना तुमी सांगतात वॉट्सॅपाचेर तुमची मेसेज आसा म्हूण सांगल्या थंयसर वचून मेसेज वाचून तुमच्या तेसां खातीर मागता. आनी तुमी म्हज्या खातीर दैवी कलोरेत्र मंदिरा खातीर दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमा खातीर विशेश तरान तुमचें मागणें आनी विनवणी मोगाचें नांव समर्पण दिया. सर्वेस्वर देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी नेटोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिव्यवाणी